पंचकर्मा म्हणजे कितें? या आयुर्वेदान दोन तरेची ट्रीटमेंट असता, बेसिकली शोधन आणि शमन. शमन म्हटलं की दोष जे वाढलेले आसा, इम्बॅलन्स जाल्लेले आसा पळय, तेका आमी कितें करता, मेडिसिन दिवन वी विल ट्राय टू बॅलन्स ऑर डायट एडवायस लायफस्टायल. बट समटायम इतले दोष वाढलेले असतात, इतकी कॉजिंग लॉट ऑफ इलनेसीस आणि क्रॉनिक इलनेस, तेन्ना आमी पंचकर्मा हे एडवायस दिता. ओके, दिस इज लायक 5 तरेची कर्मा जी तुमची बॉडी क्लीन करू शकता. नॉर्मल भाषेन आमी ताका डिटॉक्सय म्हणटा, क्लीन करप. जशें वमन, विरेचन, बस्ती, रक्तमोक्षण, नस्य, अशी 5 तरेची आसा. आता ही सुद्धा पंचकर्मा कोणी करप तेजेर आसा. यू कांट जस्ट गो अँड से की हा म्हाका तो वमन करपाक जाय ना, ते डॉक्टर डिसायड करता तुका वमन तू योग्य आसा की अयोग्य आसा. आणि ऋतूनुसार पंचकर्मा आसा. ऋतूनुसार ऋतुचर्या आम्ही बरयल्ली आसा. वसंत ऋतू आयलो की प्रत्येकान वमन घेवपाक जाय, वर्षा ऋतू आयलो की बस्ती करपाक जाय, शरद ऋतू आयलो की विरेचन घेवपाक. दिस इज टू कीप युअर सेल्फ हेल्दी, बिकॉज वी मोर फोकस ऑन टू यू आर हेल्दी बट वी वॉन्ट टू कीप युअर सेल्फ हेल्दी. ओके, बिकॉज दॅट इज द एम ऑफ आयुर्वेदा. मीन्स स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षणम अँड आतुरस्य विकार प्रशमनम. म्हटल्यार स्वस्थ हा पळय तेका स्वस्थ दवरुपाचो टील दॅट, अँड इफ एनी इलनेस इज गो टू द रूट कॉज अँड टेक इट आउट. सो हाऊ टू बी स्वस्थ? Follow the diet as per your body type and do regular panchakarma.